नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। अंजुण्याचो धरण लागला आटूंक, उदका पुरवणीचे सगळे गणित आतां पावसाचेर निंबून। दुपट्टा किलर महानंद नायक सध्या 21 दिसाच्या फर्लोचेर भायर आसा। तो सध्या कितें करता, खंय रावता, ताचो दिनक्रम कितें, ताचे विशीं पळयात खासा गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। मडगांवच्या जीपीडीए नुस्तें मार्केटाची जाल्या सामकीच अवतिकाय। मार्केट ना नितळ, गटारांय उक्ताडार। मातळ पयलीं निवळ करात, नुस्तेकारांची मागणी। पणजेच्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचो दर्जो कळटलो पावस पडल्या उपरांत, म्हणटा पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात। परत परत लायट कित्याक उडयता बंद, मांद्रेकारांनी काडलो उपवीज केंद्राचेर वचून अधिकाऱ्यांक उजरावन। लायट पुरवण सामकी करात म्हणून केली मागणी। आनी कुडचडच्या भाजे मार्केटांत बायोगॅस प्लांटांतल्यान जाता गळती। गॅसीचो वास सगळे कडेन, श्वास घेवपाक जाता त्रास। सरकाराचें लक्ष कित्याक ना, कुडचडकारांचो प्रस्न। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। अंजुणे धरण सामकेंच आटपाक पावलां। धरणांतलें उदक आटपाक पाविल्ल्यान धरणाची दारां बंद केल्यात। फुडल्या 2 दिसांत पावस आयलो ना जाल्यार उदकाची समस्या गंभीर जावपाक शकता। पावस नाशिल्ल्या कारणान पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न गंभीर जाला। जाल्यार दुसरे वटेन शेतकारांकय भंय पडला। फाटल्या 15 वर्सांत पयले फावट अशी स्थिती निर्माण जाल्या। धरणांतल्या उदकाचो सांठो देंविल्ल्यान रानवटी जनावरांची तानूय भागतलीशी दिसना। उदक तुंबून राविल्ल्या कारणान उदकाक गाणी पडल्यात। ताका लागून जनावरां लेगीत हें उदक पिवची नात। कितलींशींच जनावरां ह्या धरणाच्या उदकाचेर निबून आशिल्लीं, पूण आतां तांकां पर्यायी उदकाचो स्त्रोत सोदचो पडटलो। चोल्ला घाटार आनी खंयच उदकाचो स्त्रोत ना, देखून रानवटी जनावरां उदकाचो सोद घेयत लोकवस्ती कडेन येवपाची शक्यताय न्हयकारपाक शकना। चोल्ला घाटार पटेरी वाग, बिबटो, अस्वल आनी हेर जायत्या रानवटी जनावरांचो अधिवास आसा। उदकाचो स्त्रोत ना जालो जाल्यार ही जनावरां उदकाचो सोद घेयत दुसरे कडेन वतलीं। आज अंजुणे डॅम पळोवपाक आयला आनी डॅमान उदकूच ना। तेंचेर 2 दीस जाले उदक बंद केला। आतां ही उदकाची स्थिती अशी आसा। दोन दीस पावस ना जाल्यार हांगा उदकूच दिसपाची शक्यता ना आनी ह्या उदकान जे माशे आसा, जे जीव जंतू आसा तेय मरपाची शक्यता आसा। गेल्या 15 वर्सांत ही फर्स्ट टायम अशी स्थिती आसा। आमी ह्या धरणांत उबे आसा। धरणाकडे पळोवपाक शकता तुमी, सगळे फातर बी दिसता। थंय एक घर दिसता बांदलेले, पयलींचें घर। उदकांतून उदक संपल्या कारणान भायर दिसता आनी सगळे व्हडले व्हडले फातर बी भायर येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोयच्या इतिहासातले सगळ्यांत व्हडलें हत्याकांड घडोवन हाडपी महानंद नायक तुमकां खबरूच आसतलो। होच महानंद सद्याक 21 दिसांच्या फर्लोचेर भायर आयला। पोरण्या गोंयान एका संस्थेन तो रावता।
थंयच तो काम करता. एक दीस आड करून तो पोरण्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनान तो हाजेरी लावपाक येता. दुपट्टा किलर महानंद नाईक 15 जुनाक फर्लोचेर भायर आयलो आनी मनीसपणाक लजेक घालपी ताची कर्तुपां ताजी जाली. महानंद नायकाची काणी आंगार कांटो हाडपी एका सिनेमा सारकी आसा. एका फाटल्यान एक बायल बेपत्ता जाताली, पूण पुलिसांक मात हो नेमको प्रकार कितें हें कळपाक मार्गूच नाशिल्लो. निमणो एका फोन कॉलान महानंदाच्या नाटकाचो पड्डो उक्तो जालो आनी महानंद नायकान केल्ली हत्याकांडां उक्ताडार आयली. महानंद नायकाच्या बायले कडेन संपर्क केल्या उपरांत आमकां अशें कळून आयलें की ती सध्या मुंबय रावता. फाटलीं 14 वर्सां जालीं घोवा कडेन तिचो कसलोच संपर्क ना. घोव आपल्या खातीर मेला हेच मनस्थितीन आपूण वावुरता अशें तिणी सांगलें. पोरणे गोंयांत सेंट झेवियर एकेडेमीक फॉर हँडिकॅप संस्था चलोवपी फादर मेवरीक फेर्नांडीसान ताका आदार केलो. ताका फर्लो दिवपाक फादर मेवरीकानूच फुडाकार घेतिल्ल्याचें कळटा. ह्या विशयी फादरा कडेन उलोवप केलें, पूण महानंद परतो जेलीन गेल्या उपरांतूच आपूण ह्या विशयी स्पश्टीकरण दितलो अशें फादरान सांगलें. सद्याक महानंद नायक सेंट झेवियर एकेडेमीक फॉर हँडिकॅप ह्या संस्थेन राबितो करून आसा. कसो वता महानंदाचो दीस? फांतोडेर सकाळीं 6 उठ्ठा, उपरांत 8 नाश्ता करता, संस्थेच्या मेस्त कामांक मजत करता. दनपारां 12:30 सुमार राबितो करून आशिल्ल्या रुमार येता. दनपारां 1 सुमार जेवता आनी कामार वता. जेवन 2 सुमार कामार वता आनी 5 परतो येता. राती जेवणा उपरांत न्हिदता आनी दुसऱ्या दिसा आसलो तसो परतो कामार. असो ताजो दिनक्रम सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नुस्तें बाजार नितळ नाशिल्ल्यान विक्रेते नुस्तें बाजारांत येवपाक सोदिनात अशी कागाळ मडगांव नुस्तें बाजारांत बसपी नुस्तेकारांनी केल्या. नुस्तें बाजारांतले नुस्त्याचें उदक व्हांवून नुस्तें बाजारा मुखार आशिल्ल्या गटारांत वचून वास मारता अशें नुस्तेकार सांगतना दिसून येता. SGPDA सांगून लेगीत आयज मेरेन हांचेर कांयच दखल घेतली ना अशें नुस्त्या मार्केटाचो अध्यक्ष फेलिक्स फर्नांडीसान सांगलें. सगळे भायर सरला. आता मार्केट सफाई करपाची कोणूच ना. एक सांगचें म्हणल्यार लास्ट टायम बी हांवें रिपोर्ट दिल्लो, फोंड पडल्यार ते सिमेंट घालता तरी पण ते फोंड आहा आनी भायल्यान फुटपाथीक बी व्हडले फोंड आहा. जाणटे बाणटे सगळे भितर येवपाक भिता आनी भायल्यान गटराचें उदक सगळें स्प्रेड जाल्लें आहा आनी ते चिंता मच्छर सगळीं वयल्यान बसलेलीं आहा तेजेर. ते वासान लोक आनी भितर बी येयना. हे भाशेन तर रिप्रेझेंटेटिव्ह SPDन तर मार्केट सोडलो जायत हेच्या मुखार आनी कितें जातलें म्हाका खबर ना. कितें आमच्या ती आहा जाल्यार आमी करताले, आमी मार्केट साफाय करताले. आमच्या हातीन कांय ना. मार्केट आमी साफाय केल्यार नांव ते जोडटले, SPD जोडटले. ते SPDन काम करपाचें न्हू. SPDचेर फंड्स येता, फिशरीज डिपार्टमेंटचे फंड्स येता. आतां कोण खाता कितें आमकां खबर ना. ते फंड्स खंय घालता कांय रेनोवेट कांय करना. बिकॉज कांय BJP सदस्यान हेजे दुबाय मार्केट बरो केल्लो, तेजे हाडल्यान कोणें हातूच लावना मार्केटाकूच. कित्याकूच तो पूण येवन कितें दुबाय मार्केट करून केल्लो. वास येता सगळ्याक. आमी कितें करपाचें? वास येता म्हणून आमी लोकांक सांगलां आतां तुमी कंप्लेन करात. आमचे कडेन कंप्लेन केल्यार MS आयकना आनी चेअरमॅन बी आयकना. तुमीच कंप्लेन दिया, तुमीच एप्लिकेशन दिवन तांकां नोटीस धाडा. कित्याक आमचे कडेन कांय ना म्हणून. मामली मार्केट तुमी गेलो, मार्केट आमगे न्हू, मार्केट पब्लिका गेलो. ते पब्लिका जाय ते सर्वीस दिवपाची. आतां तेजी सर्वीस मेळना लोकांक. आमी कितें करपाचें? सांगल्यार आयकना. हे म्हणटा हालीं आमकां चीट म्हायती इतलें हेगलो इश्यू व्हडलो म्हणल्यार चिटीचो. आमी चीट म्हायती दिता पूण आमकां सर्वीस कशी दिता ती सांग म्हणल्यार तें बरोवन दिवल्यार दिता. गोळी बी बोल्ले आनी सगळे गोळी बोल्ले आनी वास येता काय कितें काय रस्त्यार येता काय उदक आनी गिराक घे बाजरां येवपाक आनी चलताय आनी कितें येवपाक आनी ते बाजरां हे गाणी म्हटली गाणी म्युनिसिपालिटी सगळी कोण जाय काय निवळ कोण जाय काय बाबा निवळ कोण आहे जेपणा असं निवळ कोण आहे वयता या कसलो तेजे सद्दां तेच सोडून वयताय सगळे सामकें स्वता येता गिराक कोंकणीन सांगता कोंकणीन वचून सांगाय म्हळ्यार हे कोण काम करता म्हळ्यार SPD
एसपीडी जाय जाल्यार एसपीडीन करपा न्ही ते निवड. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेंत जाल्लीं कामां कितपत बरी जाल्यात ताचो दर्जो ह्या पावसांत दिसून येतलो अशी जाप महसूल मंत्री आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. हाचे वयल्यान बाबुशाक लेगीत ह्या कामांचो दुबाव आसा काय कितें असो प्रस्न उप्रासला. फाटल्या चवथी मेरेन कामगारांचो दिसवडो वाडपाचो प्रस्न दुसरी चवथ लागीं पावली तरी लेगीत सुटावो कित्याक जायना असो प्रस्न विचारल्यार ताणें ह्या चवथी पयलीं हो प्रस्न सुट्टलो अशें म्हणलां. मीटिंग आणि मीटिंग घेऊन द्या मातशी आम्हाला बाय बिफोर गणेश चतुर्थी जावपाक शकता सर. बिफोर ये गणेश चतुर्थी शुअर जातले. हां जातले बिफोर ये गणेश चतुर्थी बिकॉज लास्ट चतुर्थी जावपाक आशिल्ले. दिस गणेश चतुर्थी शुअर जातले. एक्चुअली वी वर सपोज टू डू इट ऑन द फर्स्ट मे ऑन द लेटर डे बट वी विल हॅव इट. सो आनी पणजेचें सगळें काम ऑलरेडी जाल्लें आसा न्ही खळयो बाकीचे जावं आनी कितें जें रिगार्डींग क्लीन. आता सगळें पावस कांय पडोंक ना. हय लुक्स लायक एवरीथिंग इज स्टेबल सो विल सी. ओके. मांद्रे गांवांत सदांच लायटीचो आपालिपात चालू आशिल्ल्यान मांद्रे गांवच्या लोक कासावीस जाल्यात. सदच्याच ह्या लायटीच्या कटकटीक बेजारून मांद्रेच्या थळाव्यांनी आगरवाडा उपविजन केंद्राचेर धडक दिली. एके वटेन गरमी सोंसून नजो इतली वाडल्या आनी गांवांत लायटीच्या आपालिपाक लागून लोकांची सामकी गैरसोय जाल्या. पळयल्ल्या फावट लायटीचो शटडावन तशेंच वीज खंडीत करपाचे प्रकार वाडल्यात. लोकांक कळय नासतना लायटीची बिलाय वाडयल्यात. हाचेर जाप विचारीत मांद्रेच्या थळाव्यांनी आगरवाडा उपविजन केंद्राचेर घेराव घालो. अजून येवंक ना लायट. मेणवाती शॉपांनी गेले मेणवाती ना 4 गावले जाले 4 जाग्यार पेटयले मागीर थंयसर काडू मागीर आमी पणट्यांनी तेल घालून पेटोवन रावता. भुरगीं आमची आसा दिश्कोलाची ते कितें करपाचें. दनपारची येयली जाल्यार उदीक घालून तांकां जेवण दिता आमी. लायट ना जाल्यार मिरसांग वांटूंक मेळना. बिलां येता मागीर लायटीची टायमार येता वाडोवनूच येता. बिलां सारकी आसा वीज केन्ना हें जायना. बिलां टायम टू टायम बिलां येता पूण लायटी ना. सदांच लायटीचो प्रॉब्लेम. आतां 4 लायट गेल्या अजून ना. फोन केले जाल्यार डायरेक्ट गेली म्हणटात. मागीर आतां कोणूय कामाक वयता डब्याक कितें दिवंक जाय जाल्यार मिरसांग वाडटली जाल्यार लायट ना. कामाक वयतल्या मनशांक न्हीद ना. सगळे रातीक मच्छरी चावतात. कितें करतली सदांच आनी बील वाडोवन घेतात. आमकां आतां कॅरोसीन तरी 5-5 लिटर दिवंक जाय न्हू. दिये तरी पेटोवन दवरतली आसली. लायटी काडून व्हरताले बरोबर. ते पेट्रोलूय बंद केले कॅरोसीन दीत ते. आणि लोकां कडल्यान आयका आतां तुमी फ्रीज जळटात म्हणटा वोल्टेज कमी जाता वाडटा फॅन चलना फ्रीज चलना मिक्सर चलना. म्हणजे मिक्सरूय जर तुमचो चलना हे लायटीचो फायदो कितें ते आसून म्हणजे लोकांनी जेवपाचें ना आतां जेवणूय करपाचें ना. आमी हांगा आगरवाडा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आमी आयज पावले आनी आमच्या बरोबर केरी गांवचे ग्रामस्थ त्याच प्रमाणे हरमलचे पालयेचे अशे सगळ्या भागातले ग्रामस्थ आयज हांगासर उपस्थित आसात. आयज कितलोसो तेंप जालो लायटीचो प्रॉब्लम आमच्या ह्या पूर्ण मांद्रे मतदारसंघात चालू आसा. लोकांक लायट ना. रातभर लायट ना. आयज दीसभर लायट ना. शटडावन हेंचे चालू आसता. शटडावन करतना आमकां तेची कांयच कल्पना ते दिनात. आणि बिलां जी आसात लायटीची ही बिलां आयज चोरयां वाडयल्ली आसात. हेच्याय पयलीं बिलां वाडयली. ते टायमाचेर बिलां वाडयतना आमी मेमोरंडम दिल्लो सगळ्या ऑल ओव्हर गोवा. कुडचड्या भाजी बाजारांत आशिल्ल्या बायोगॅस प्रकल्पाक गळटी लागिल्ल्यान वेवसायिकांनी नगरपालिकेचेर तिडक उक्तायल्या. घाणयाऱ्या वासाचो त्रास यो वच करप्यांक तशेंच बाजारांत बसपी वेवसायिकांक लेगीत जाता. ह्या प्रकाराचेर नगरपालिकेन पुराय दुर्लक्ष केलां अशे आरोप वेपाऱ्यांनी केल्यात. देखून बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करपाची मागणी तांणी केल्या. बाबा आमकां तो बायोगॅस म्हणून खबर ना. आमी कितें जाणा तूं उदका बाटली बसयली म्हणून थंय आमकां अनपटांक कितें खबर आसता उदका बाटली काय बायोगॅस म्हणून. बरें 1 म्हयन्यान बरें वास येवपाक लागलो. वास येता म्हणटकीर की वास येता हें कितें केलां सगळीं म्हणटा सगळीं अनपट हांगा बसतात न्ही. आनी हांगा वेंडर्स म्हणून आनी वेंडर्स म्हणून आमकां पयलीं मिटिंगे व्हेलें सगळें केलें बरें करता म्हणलें सगळें करता म्हणलें. पूण हांगा पळयल्यार वेंडर्सांक गोरवांच्यानी चड वास येता.
मागीर आतां तांकां मुन्सिपाल्टी सांगलें हांगा वास येता घाण येता आमगे कोण आयकोन घेयना कितें केलें काय म्हळ्यार ना कांय ना तशें तें जाय जाल्यार बसा नाल्यार वसात तें जालें आतां तें करता बसून हांगा एक लायट ना एक कोण हांगा येयना आमकां हांगा हाडून बसयल्या गोरवां बांदतात तशीं बांदल्या आमी आसा हांगा गोरवां पूण खंय आमी भायली बसून न्हू सगळें हांगची कुडचडे कागोडा नगरपालिकेची पूण आमची कोण वासूय दादूय घेयना आनी कोण आमकां विचारीकय ना पूण आमी फक्त येता हे घाणी बसता कित्याक आमकां आनी उपाय ना बागे जाल्यार भुरगीं कामां ना म्हणजे म्हाका खंयच्या परिस्थितीन हांगा येवपाक जाय घाण येवं नाल्यार वास येवं. एक्चुली कितें जाता पब्लीक प्लेस जाता न्हू म्हळ्यार तो अमको टायमाचेर सेट ना तेंचो तो मदींच केन्नाय गॅस भायर सरता आनी वास येता आनी थंय बुरशीपण बी जाता चडशे एक्चुली ते भाजी पालो बी तेंचो वेजिटेबल कितें आहा न्हू ते पालो बी व्हरून घालता ते शेण ते रिलीज करून घालता तितून भाजी पालो बी एक्चुली कितें वास चड स्प्रेड जाता कस्टमर येवपा मातशी हें जावपाक लागता. रुमडामळ दवल्ले पंचायत आपल्याक जाय तसो मनमानी कारभार चलयता. पंचायत राज पाळिनासतना आपल्याक जाय तशेंच करीत सुटला. पंचायतीच्या संचालनालयान हाची दखल घेवन खर पावलां उबारची अशी मागणी जावपाक लागल्या. पण आमची मेजॉरिटी आसा आमकां जाय तशें जातलें ही उतरां पंचायती आमच्या आनी सरपंचाची ही उतरां आशिल्ली. सो पंचायत सांगपाक सोदता हांव कितें पंचायत आपल्याक जाय तशेंच करता कायद्या भायर जाय तशें चलता तांकां जाय तशें जाता. पंचायत राज एक्ट आसा पळय तेंच्यांनी तो सायडीन काडून उडयला आनी तेंचो जो PFI राज एक्ट आसा पळय तो चलता सांगपाक म्हटल्यार कित्याक ते सगळे PFI राज एक्ट आसा पळय तो सद्या इम्प्लिमेंट जाता आमच्या पंचायतीन. म्हाज्या हिसपान सरकारान नाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हेजेर इनिशिएटीव करून ही पंचायत खंय ना खंय डिजॉल्व करपाक जाय नाल्यार अशेंच तर जालें न्ही हे सगळे इलिगल एक्टिविटीज बोर्ड पिंजपाचे हे प्लस मदर्सा एक्शन घेयना सो लोक खंय ना खंय फ्युरियस जातले आनी हांवें जेन्ना स्टेटमेंट दिलो लोकांक राग येतलोच कित्याक कोणाकूय आपले उलयल्या ऑपोजीट उलयले राग येतलोच न्ही खंय ना खंय म्हाजेर राग काडलो. सो हे पंचायतीन तर स्टार्टिंगूच केल्ले जाल्यार जातलें आशिल्लें. एक बरें पडलें हांकां डेप्युटी चार्ज दिलो सरपंच लिव्हीर गेली 15 दीस आनी हांगा जेन्ना कोण लोक इन्कमाक येता या कित्याक येता या कोणाचे पेमेंट रिलीज करपाक जाय कितें आसा सरपंच गायब तो म्हणटा 4 दिसांनी यो 5 दिसांनी यो सरपंच ना. डेव्हलपमेंट वर्क उरता आमच्या गांवांत अजून पर्यंत डेव्हलपमेंट जावना फक्त हे झगडी जाता झगड्यांचो डेव्हलपमेंट जाता आनी मागीर एटॅक जाता. सो हेच्या खातीर सरकारान आनी डायरेक्टर पंचायतीन खरेंच लक्ष घालपाक जाय नाजाल्यार हे प्रकरण परत चलतलें आनी इलिगल जे कितें एक्टिविटीज जाता पळय ती खंय ना खंय बंद जावपाक. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचो बुनियादी फातर म्हणून भारतीय युवा काँग्रेस बेहतर भारत की बुनियाद ही कार्यावळ सुरू करतले. जुलैच्या 10 ते 12 मजगती ही परिशद बंगळूर चालू जातली आनी देशभरांतल्यान लोकांनी ह्या परिशदेत वांटेकार जावचे अशें आवाहन गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन केलां. वाडटी बेरोजगारी आनी भाजपान चलयल्ले सांप्रदायीक राजकारणाचेर आवाज काडून लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर ह्या कार्यावळीचो हो हेत युवा काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी उलो मारला. And we're here to announce a new launch to a movement which is Behtar Bharat Ki Bunyad, which is happening on the 10th, 11th and 12th in Bangalore. The main idea of the Behtar Bharat Bunyad that the Youth Congress across India is organizing is to create a Behtar Bharat, which is a better India. The India that we are facing right now is being faced with a lot of unemployment, communal issues, and to tackle all this we are coming to one platform in Bangalore. So on 10th, 11th and 12th, people across India, this will be the biggest conference of the youth of the country that will come together to understand the problems that India is facing today. We need a strong bunyad. For a better country, we need a strong bunyad, a strong foundation. And for a strong foundation, the Youth Congress will come together with all the youth and organize this. Prior to this, we'll have local discussions in Goa, and all the representatives of the Youth Congress will be going to Bangalore to understand and solve the issues of the entire country. Our country is facing a very challenging time. Economic, social, political,
all these issues we have been facing for a long time now. We talk about unemployment, we talk about inflation, we talk about the politics of hate, the politics of division. We have been facing all of this for a long time now. The youth of this country want all of this to change. During this conference, we will discuss what issues we need to take in a bigger way, exchange ideas and our vision for our India moving forward. उस्कय वाठारांत फाटल्या साबार वर्सां सावन ओडकून उरिल्ले पाय रस्त्याचे काम करपाच्या कामाचो शुभारंभ बिरेस्तारा जालो. जिल्हा पंचायत वांगडी निधींतल्यान 8 लाख रुपया खर्च करून ह्या कामाक सुरवात केल्या. आदलो आमदार ग्लेन टिकलो हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ जालो. आणि आज आमच्या झेडपी पंचा अंडर आम्ही एक काम घेतलेले आसा. इनिशिएटीव आमचे वॉर्ड मेंबर दिपाली हळणकर हेणें खूब वर्सांनी पेंडींग आशिल्लें हें काम ताणें घेतलें आणि हांगा जवळ जवळ 30-40 घरांक ही वाट लागता. सो 40 घरांक हें फायदेशीर आसा हें काम घेतलें तें. सो तांकां थँक्यू म्हणटा. बाकीचे आमचे मेंबर झेडपी मेंबर मनीषा नायक काय थँक्यू म्हणटा. सराकूय थँक्यू म्हणटा ग्लेन टिकल्या कित्याक आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी ते आमकां सपोर्ट करता. हेज्यान फुडें आमकां कॉपरेशन जाय. बाकीच्या कामां आमी अशीच कामां घेतलेली आसा. ऑलरेडी हांवें 10-12 कामां ऑलरेडी ह्या फाटल्या लास्ट मंथ हांवें सँक्शन केल्लीं आसा. तीं आमची जावपाची आसा. सो अशेंच बाकीच्यांचो सपोर्ट आमकां जाय ह्या गांवाची उदरगतीक लागून. पावसाक लागून तयार जाल्ले संकश्ट आता गंभीर रूप घेवपाक लागला. ते खातीर फुडाराक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्यार उदकाची महामारी जावपाक शकता. देखून लोकांनी आपल्यो बांयो तशेंच गांवांतल्या ल्हान सैमीक उदका स्त्रोत राखून दवरचे अशें आवाहन मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान केलें. पावस नाशिल्ल्यान अंजुण्या धरणाचें उदक सुकिल्ल्यान पोडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचेर बरोच परिणाम जावपाक लागला. या फाटभुंयेर बिरेस्तारा आमदारान उदका प्रकल्पाची भेट घेतली आनी पळोवणी केली. नैसर्गिक आपत्ती अशी येयल्ली आहा. आयज 22 जून जालो तरी आयज पावस पडना आनी ही नैसर्गिक आपत्ती केन्नाय जर वाडली, दुर्दैवान अशी जर वाडले आनी 8 दीस जर फुडें गेले जाल्यार उदका खातीर सामकी महामारी जातली अशी दिसता म्हाका. टंचाई जातली इतली की हांगासर उदकाक सामकेच आमकां त्रास जातले. म्हणून हांव आयच्या ह्या सिनेरियो पळोवन हांव लोकांक संदेश दिवंक सोदता. कित्याक आमी सदीत आमचे नैसर्गिक जे उदकाचे स्त्रोत आहा, बांय आसात, तळी आसात, झरे आसात, हे आमी राखून दवरपाक जाय. आमच्या गांवोगावी सुद्दां आयज लोकांनी ह्या बांयो बियो बंद केल्ल्यो आहा. तांकां हांव संदेश दिवपाक सोदता की ह्यो आमच्यो बांयो आमी दर वर्सा आमी नितळ करून, सरकार सुद्दां आमचे अनुदान दिता ह्या बांयो नितळ करपाक लागून. तेन्ना हे सरकाराचे मदत सुद्दां घेवन लोकांनी आपल्यो बांयो, हे नैसर्गिक झरे जे आसा हे पुनर्जिवीत करपाक लागून प्रयत्न करपाक जाय. हो जर सिनेरियो जर असो आमकां जर हाडपाचो ना, आमी सेल्फ डिपेंडंट आसपाक जाय आमच्या सोर्सांचेर. आयज सरकार आपलो प्रयत्न करीत आसा. सरकाराचे प्रयत्न हर तरेन प्रयत्न चालू आहा की प्रत्येक जे थेंब जो आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो. पण सरकारान जशे प्रयत्न करता तशे लोकांनी सुद्दां प्रतिसाद दिवचे अशी आमची अपेक्षा आसता. वायट उपयोग करूंक जायना उदकाचो. जे कन्जम्पशन आहा तें उदका फक्त पिवपाक लागून वापरचें आनी दुरुपयोग जावपाक जायना उदकाचो. हे आयज ह्या घडीक आमकां दिसून येता. तेन्ना सरकाराचे जे प्रयत्न, आमचे जे प्रयत्न चालू आसा, ह्या प्रयत्नांक शेनवार पर्यंत यश येतलें. आनी जें उदक आहा टॉपअप करपाक लागून तिराळे प्रकल्पाचें जें उदक अस्नोड्या प्लांटार येता तें अस्नोडसून हांगा येवपाक लागून शेनवार पर्यंत
हे सुरवात जातले अशें खात्री आसा. 24 मे ह्या दिसा एका नेणट्या चलयेचेर लिंगीक छळणूक आनी किडनॅपिंग केल्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी सदन चंडा हाका अटक केल्या. फाटले कांय दीस ह्या आरोप्याक सोदून काडपाक वास्को पुलिसाचो यत्न चालू आशिल्लो. हो आरोपी मूळ विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेशांतलो आनी हो गोंयांत साश्टी वाठारांत कोलकाताच्या एका सोयऱ्या कडेन रावतालो. वास्को पुलिसांनी ताका सोदून काडला. ह्या घडणुकेची फुडली कारवाय चालू आसा अशी माहिती वास्को पुलिसांनी दिल्या. Yes, that on 24th May 2023 we had received a complaint regarding kidnapping and sexual abuse of a minor girl within the jurisdiction of Kolwa police station. After the commission of offence, the accused was absconding for quite a long time. So we managed to get some leads and maintain technical surveillance on this person, and we sent a team to the place where the technical surveillance and the location was coming. Our team proceeded at Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and managed to nab the accused person. The accused person name is Sadan Chanda, age 34 years, was residing at Dikarpalli, Salsette, native of Kolkata. So he has been brought at Goa and placed under arrest under the relevant sections of law, that is POCSO Act and rape and kidnapping. He has been produced before the Honorable Court and 6 days police custody remand has been granted. Further investigation of this case is in progress. बांदोडा पंचायतीत येवपी गावण्या वाठारांत वचून कांय तरणाटे सुदीन बसती अशें म्हणीत नाका जाल्ले उलयतात. ताचेर लोकांनी लक्ष दिवचें न्हय. ते स्वता काबार जातले आनी दुसऱ्याकूय काबार करतले अशें म्हणीत वीज मंत्री सुनील ढवळीकारान आरजीचेर उतरांचे फार पेटयले. बिरेस्तारा मडकय मतदारसंघात रोपांचे वाटप केले उपरांत तो उलयतालो. कारण आमी आसा ते काम करपाक आसा, घरा न्हिदपाक ना. ते येता ते बोवाळ घालपाक येता, हे लक्षात दवरा. जे कोण थंय येवन पळय बोवाळ घालता तांचे कडेन चड तांकां वायटूय म्हण नाका, घालून दी तांकां बोवाळ. आमी काम करूया. बोवाळ घातलो म्हणून कामां जायना. बोवाळ घातलो की आपले काल ते हांगा गेले शाहपुरांत वचून बोवाळ घातलो. हेजे कडल्यान चड नाचनाका. हे स्वताकूय पळयतले आनी आमकांय पळयतले. आमी कितें पळय उलयता किंवा करता ते मातसो विचार करपाक जाय. झूम केले 4 दोगांय कोण तरी मनोज म्हणून आयलो आनी ताका गाळी मारपाक लागलो. आतां गावणे येवन एक मनोज म्हणून येता आनी गावणे गाळी मारता आनी आमी गावणेकार मुगी रावता. म्हाकाच कळना. जो मनीस तुम्ही निवडून दिला एक कोण तरी मनोज म्हणून येता आनी तो गाळी मारता आनी गावणेकार मुगी रावता. म्हणजे हो तुमचो भाव न्हय. आमी ते लक्षात दवरपाक जाय. कोण तरी आडपळीचो भुरगो येता गाळी मारीत आसता. तोंडां अर्वाच्चे शिवीगाळ. आमचे अशें कोणूच करचें ना आनी केल्या हांवूय मुगी रावतलो. आमकां अर्वाच्ची शिवीगाळ नाका. आमकां बऱ्यो अक्षता जाय, बरी तोंडां साखर पडिल्ली जाय. अर्वाचे शिवीगाळ केल्ले 2000 पयलीं सोंपले. लक्षात हाडा, 2000 पयलीं. आतां ना आनी हें जावपाक हांवूय दिवचो ना. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.